म्हादय अभयारण्य वाठार टायगर रिझर्व म्हणून घोषित करप शक्य आसा की ना हाची पळोवणी करपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्रीय उच्च अधिकार समिती ऑक्टोबराच्या पहिल्या सप्तकांत गोंयांत येतली। टायगर रिझर्वाच्या विशयावयल्यान समितीची दिल्लीतल्या चाणक्यपुरी कार्यालयात गोवा फाउंडेशन आनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांमदीं शाब्दीक वादावादी जाली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गरजेच्या कागदपत्रां सयत समिती मुखार हाजीर रावपाचे गोवा फाउंडेशनाक आदेश दिल्ले। ते प्रमाण गोवा फाउंडेशनाचे क्लॉड आल्वारीस जाल्यार सरकारा कडल्यान प्रधान मुख्य रान संरक्षक कमल दत्ता तशेंच मुख्य रान संरक्षक रमेश कुमार हाजीर आशिल्ले। समितीचे अध्यक्ष चंद्रप्रकाश गोयल वांगडी दोतोर JR भट्ट सुनील लिमे हांचे मुखार सुनावणी जाली। दोगांयनी आपआपले दावे करपी कागदपत्रां सादर केली। ते उपरांत सगळ्या संबंधित घटकां वांगडा चर्चा करून सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर करपा खातीर केंद्रीय उच्चाधिकार समिती ऑक्टोबराच्या पहिल्या सप्तकांत गोंयांत येतली। म्हादय अभयारण्याची पळोवणी केले उपरांत 6 सप्तकां भितर हे विशीं सुनावणी आसतली अशी म्हायती ते वेळार दिली। टायगर रिझर्व करपाचे प्रकरण कशें सुरवात जालें? हे सगळे प्रकरणाची सुरवात मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठात जाल्ली। म्हादय अभयारण्य वाठार टायगर रिझर्व करचो म्हूण गोवा फाउंडेशनान याचिका दाखल केल्ली। उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान म्हादय अभयारण्याचो वाठार 3 म्हयन्यां भितर टायगर रिझर्व करचो म्हूण सरकाराक आदेश दिल्लो। म्हादय अभयारण्य टायगर रिझर्व प्रकल्पाचो संरक्षण आराखडो तयार करून तो राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरणा कडेन धाडपाचो निर्देशूय ह्या आदेशात आशिल्लो। ते आदेशा प्रमाण बसका जाली। हे बसकेत सरकार आनी गोवा फाउंडेशनान कागदपत्राचे पुरावे सादर केले। उपरांत सगळ्या संबंधित घटकां वांगडा चर्चा करून न्यायालयात अहवाल सादर करपा खातीर केंद्रीय उच्चाधिकार समिती ऑक्टोबराच्या पहिल्या सप्तकांत गोंयांत येतली। म्हादय अभयारण्य टायगर रिझर्व करपाचे की ना हे विशीं ही समिती अभ्यास करतली। अधिसुचोवणी जारी केल्या सावन टायगर रिझर्व वाठाराक लागू केल्ले सगळे निर्बंध लागू जातले। तशेंच अभयारण्यात अतिक्रमण जावचे ना हाची जबाबदारी घेवची पडटली। सरकारान ह्या आदेशाक सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिला। ताचे वेळार सुनावणी वेळार सर्वोच्च न्यायालयान उच्चाधिकार समिती 2 सप्तकांत गोंयांत वचून म्हादय अभयारण्याचो अभ्यास करून अहवाल दिवपाक सांगला। ते उपरांत 6 आठवड्यांनी ह्या विशयाचेर सुनावणी जातली असो आदेश जारी केला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।